कूळ कायद्याखाला आमची शेतां आणि भाटां आमकां दियात अशी मागणी मयेच्या शेतकार आणि बागायतदारांनी केल्या। ना जाल्यार फुडलीं पावलां उखलतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार लोकांनी दिली। मयेच्या स्थलांतरीत मालमत्तेचो प्रश्न सोडोवपा खातीर 2014 वर्सा केल्ल्या स्वतंत्र कायद्यात सरकारान सुधारणा केल्या। नव्या सुधारणे प्रमाण लोकांक फकत 5000 चौखण मीटर जागा मेळटली। ही बाब अन्यायकारक आशिल्ल्याचे सांगीत मयेकारांनी आंदोलनाचो इशारो दिला। शेतां भाटांचो मालकी हक्क मेळचे खातीर मये वाठारांतले शेतकार आणि बागायतदार आतां संघटीत जाल्यात। मालकी हक्का विशीं जारी केल्ली अधिसुचोवणी सरकारान फाटीं घेवची अशी मागणी मयेच्या शेतकार आणि बागायतदारांनी केल्या। बेरेस्तारा दनपारां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ह्या लोकांनी आपली व्यथा मांडली। मयेच्या स्थलांतरीत मालमत्तेचो प्रश्न सोडोवपा खातीर 2014 वर्सा केल्ल्या स्वतंत्र कायद्यात सरकारान सुधारणा केल्या। कॉम्युनिदाद जमिनीचेर आशिल्ली घरां कायदेशीर करपा विशीं सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक दक्षिण गोंय कॉम्युनिदाद फोरमान विरोध केलो। ह्या विशीं आमी न्यायालयांत वतले अशें दक्षिण गोंय कॉम्युनिदाद फोरमाचो अध्यक्ष फ्रँकी मॉन्तेरो हाणें सांगलें। वोट बँका खातीर हे विशींचे बील सरकारान पास केल्ल्याचें तांचें म्हणणें। कॉम्युनिदाद जमिनीचेर सरकार कायदो हाडपाक शकना। सरकारी जमिनीवेली घरां कायदेशीर करपाच्या निर्णयाकूय आमचो विरोध आशिल्ल्याचे अध्यक्ष फ्रँकी मॉन्तेरो हाणें सांगलें। अंदूच्या पर्यटन हंगामांतले पयले चार्टर विमान गोंयां आयले। रशियेच्यान आयिल्ल्या ह्या विमानांतल्यान 120 रशियन पर्यटक सध्या गोंय भोंवडेर आयिल्ले आसा। हे चार्टर विमान नोवोसिर्बिर्स्कांतल्यान बुधवारा मध्यान राती 1 जावन 40 मिनटांचेर गोंयां पावले। ह्या पर्यटकांक गोंय सरकारान उर्बे भरीत येवकार दिला। ह्या वेळार पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक, उपसंचालक जयेश काणकोणकार, सहाय्यक पर्यटन अधिकारी चित्रा वेंगुर्लेकर आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। जानेवारी 2026 मेरेन कदंबा महामंडळाची पुराय यंत्रणा डिजिटल जातली अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले। कदंबा महामंडळाच्या 45व्या वर्धापन दिसा निमतान माविन उलयतालो। लोकांक बसीच्या ॲपा वयल्यान बसीचे लोकेशन मेळटले, तशेंच इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग मशीन सुरू करतले आनी सगळ्या रुटांचे जिओ मॅपिंग करतले अशें ह्या वेळार येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले। 26 जानेवारी मेरेन कदंबा महामंडळाची पुराय यंत्रणा डिजिटल जातली अशें मंत्र्याचें म्हणणें। कदंबा महामंडळाच्या 45व्या वर्धापना दिसा निमतान येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो उलयतालो। लोकांक बसीच्या ॲपा वयल्यान आतां बसीचे लोकेशनूय मेळटले, तशेंच इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग मशीन सुरू करतले आनी सगळ्या रुटांचे जिओ मॅपिंग करतले अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। गोंयच्या सामाजीक आनी आर्थीक जडणघडणीत कदंबाचो व्हड मोलादीक वांटो आसा। कदंबा ही गोंयची लायफलायन आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवप केलें। कदंबा महामंडळाच्या 45व्या वर्धापन दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यान पयल्या कदंबा बसीची पुजा केली। आमी कदंबा प्रॉफिटा खातीर चलयना जाल्यार लोकांक बरी सेवा दिवपा खातीर चलयतात। बेगीनूच आमी स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड लोकांक दितले। ते कार्ड राज्यांतल्या खंयच्याय कदंबा बसीत चलतले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। वीज दरवाढ आमच्या हातीन ना। वीज दरवाढी विशीं
JERC राज्यांक सुचोवण्यो करता आनी त्या प्रमाण वीज दर वाड जाता अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा। जेन्ना 5 ते 6 हजार कोटी रुपया घालून आमी साधन सुविधा उब्यो करतात तेन्ना हे पयशे खंय ना खंय उबे करपा खातीर तडजोड ही करचीच पडटा। त्या खातीरूच टप्प्याटप्प्यान वीज दरवाड करची अशें JERCन सांगिल्लें। ही वीज दरवाड 4% जाल्ली आसा, पूण सर्वसामान्य मनशाच्या बिलांत फकत 2% वाड जातली। 400 युनिटां परस चड जे लायट वापरतात तांचे खातीरूच 4% वीज दरवाड जातली अशें मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें। कुर्टी वाठारांत आशिल्ल्या वीज खात्याच्या एका पॅनलाक बेरेस्तारा अचकीत उजो लागलो। शॉर्ट सर्किट जावन हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। उपकेंद्राचेर लागिल्ल्या ह्या उज्याक लागून कुंडय, बेतोडा, मडकय उद्योगीक वसणुकेत तशेंच धारबांदोडेच्या आनी फोंड्या शारांत सुमार वरभर तरी लायट नाशिल्ली। उजो लागपाची ही म्हायती मेळ्ळे उपरांत वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनाथळाचेर धांव मारून दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलें आनी सुमार वरभरा भितून ही लायट परतून आयली। हणजूण दर्यांत निसरून पडिल्ल्या अनोळख्याची कूड निमण्यास ती सापडली। त्या तरणाट्याची आजून वळख पटूंक ना। बेरेस्तारा सकाळी एका पर्यटकाक ह्या मनशाची कूड दिश्टी पडिल्ली। ह्या विशीं ताणें थळाव्यांक कळीत केलें। तेन्ना तांच्यांनी पुलिशेक कळीत केलें आनी बुधवारा राती सोऱ्याच्या घुवेंत आशिल्ल्यान हो तरणाटो दर्यांत पडिल्ल्याचें कळ्ळें। ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिली आनी हाची पुलीस फुडलो तपास करतात। गोंय हे एकचार आनी शांतिकायेचें प्रतीक जावन आसा। कसल्याच तरेचो भेदभाव करिनासतना गोंय अशेंच सांबाळपाक दर एकल्यान मजत करपाक जाय। गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक एकचारांत रावतात, मात कांय जाण स्वताच्या राजकी फायद्या खातीर लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। गोंयकारांनी एकठांय येवन गोंयच्या बऱ्या खातीर वावुरपाक जाय अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। पोरण्या गोंयांत गांधी जयंती निमतान जाल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो। बऱ्याचो वायटाचेर जैत मेळोवपाचो उत्सव म्हटल्यार दसरो वा विजयादशमी। दसरो एक म्हत्वाचो उत्सव म्हणून पुराय भारतांत वेगवेगळ्या परंपरे प्रमाण हो दसरो मनयतात। गोंयांत दसऱ्याच्या निमतान दरेकांच्या घरांत गाडयांची आनी शस्त्रांची पुजा केली वता। ह्या शुभ मुहूर्तार लोक व्हडा प्रमाणांत भांगर लेगीत खरेदी करतात। नवरात्र जाली काय दुसऱ्या दिसा दसरो आसता। अंदू लेगीत गोंयकारांनी दसरो व्हडा उमेदीन मनयलो। पळयात गोंयभरांत मनायिल्ली दसऱ्या उत्सवाची कांय खिणेचित्रां।
काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष बदलतलो ह्या विशीं आपल्याक आनी काँग्रेस आमदारांक कसलीच कल्पना ना. ही समाज माध्यमांनी पातळिल्ली वावडी आसा. भाजप पक्षान अशा तरेचे प्रचार करून गोंयच्या जनतेची दिशाभूल करची न्हय अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष बदलतलो ही फक्त समाज माध्यमांचेर पातळिल्ली एक वावडी जावन आसा. हाका कांयच अर्थ ना अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचें म्हणणें आसा. तशेंच भाजप पक्षान नाका जाल्ली ही वावडी पातळची न्हय अशें तांचें म्हणणें आसा. भाजप पक्षान अशा तरेचे प्रचार करून गोंयच्या जनतेची दिशाभूलूय करचे न्हय अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचें म्हणणें. कोलवाळे बंदखणीत 12 कैदी 10 ते 13 वर्सांची ख्यास्त भोगतात. 9 जाणांक 9 वर्सांची जाल्यार 8 जण 2 ते 4 वर्सांची ख्यास्त भोगतात. 90 जाणां मदल्या 4गांक 2 वर्सां परस कमी ख्यास्त जाला. तशेंच 7 जाण 1 वर्सा परस कमी ख्यास्त भोगतात. राष्ट्रीय गुन्यांव नोंद ब्युरोन दिल्ल्या अहवालांत म्हटलां की कैद्यांकडेन पळोवपाचो सामाजीक दृश्टिकोन आतां बदलत चल्ला. बंदखण ही आतां पयलीं भशेन शिक्षा भोगपाचें केंद्र उरोंक ना, जाल्यार बंदखणींत आतां कैद्यांच्या सुदारणाचेर लक्ष दिलें वता. कोलवाळ बंदखणींत एकूण क्षमते परस 91% कैदी आसात. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हाणें RAS हाणें घडोवन हाडिल्लो विजयादशमी त्याच बरोबर दसऱ्याचो हो सुवाळो मनयलो. तांच्या ह्या सुवाळ्यांत तेंच्यांनी भाग घेतलो. त्याच बरोबर RSS संघाक जी 100 वर्सां पुराय जालेली आसा ताका लागून अंदूचो दसरो तांच्यांनी व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या वेळार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन ह्या RSS संघान घडोवन हाडिल्ल्या दसऱ्याच्या उत्सवात भाग घेतलो, वांटो घेतलो. BSFच्या जवानांनी जैसलमेर हांगासर आपल्या शस्त्रांची दसऱ्याच्या निमतान पुजा केली. पुराय भारतात दसऱ्याच्या निमतान आपल्या शस्त्रांची तशेंच गोंयांत जशे आपल्या गाडयांची पुजा केली वता तशेंच पुराय भारतात वेगवेगळ्या पद्दतीन दसरो मनयलो वता. BSF जवानांनी परंपरागत चलत आयिल्ली तांची ही जैसलमेर हांगासर तांच्यांनी विजयादशमी दसऱ्याच्या निमतान आपल्या शस्त्रांची पुजा केली. काँग्रेसीचे फुडारी उदीत राज हाणें एक व्हड अशें विधान केलें. तांचें म्हणणें आसा की RSS एक आतंकवादी संघटना अशें तांच्यांनी एक आक्रमक आनी वादग्रस्त विधान केलें. हालींच RSS संघाक 100 वर्सां पुराय जालेली आसा. ताचेर काँग्रेसीचे फुडारी उदीत राज हाणें एक वादग्रस्त विधान अशें केलेलें आसा.
RSSचे प्रमुख मोहन भागवत हाणें ट्रंपान तयार केल्ल्या टॅरिफाचो निशेध केलो. आमी आत्मनिर्भर जावपाक जाय अशें मोहन भागवत सांगतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांच्या टॅरिफाचो RSS संघाचे मोहन भागवत जे प्रमुख आसात तांच्यांनी ह्या डोनाल्ड ट्रंपाच्या टॅरिफाचो निशेध करीत आतां आमच्या देशाक आत्मनिर्भर जावपाचें आसा आनी ह्या खातीर आमच्या देशान फुडें सरप खूब गरजेचें आसा अशें आवाहन देशवासियांक केलें. सध्या RSS संघाक 100 वर्सां पुराय जालेली आसा. त्या फाटभुंयेर ते उलयताले. म्हैसूर हांगासरलो दसरो एक ऐतिहासीक दृश्टिकोनांतल्यान तो मनयलो वता. भारतांतल्या हेर राज्यां परस म्हैसूर हांगाचो दसरो खूब वेगळो आनी खाशेलो आसता. महत्वाचें म्हटल्यार ह्या दसऱ्यांत प्रभू श्रीराम अथवा रावण हांचो कांयच थंय जिक्र केलो वचना. तांचो उल्लेख ह्या दसऱ्यांत नासता. देवी चामुंडेश्वरी देवी हिका मानून हिची पुजा करून हांगासर तिका मानले वता आनी हातूंत हो म्हैसूराचो दसरो मनयलो वता. आनी हो दसरो पळोवपाक वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक हांगासर गर्दी करतात. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी महात्मा गांधी आनी आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांकां फुलाहार ओंपून आदरांजली दिली. गांधी जयंती तेच बरोबर आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांच्या जयंती निमतान उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी तांकां आदरांजली दिली. संयुक्त वीज नियम आयोगान गोंयांत वीज दर वाड लागू केल्या. गोंय सरकार वीज तयार करिना. सरकार सेंट्रलांतल्यान वीज विकती घेता तशेंच विजेचो दरूय सरकार थारायना. ताचे खातीर JERC ही संस्था हे सगळे दर थारायता. युनियन टेरिटरी आनी गोंय सारके धाकट्या राज्यांक हो दर वाड लागू जाता. ह्या विशीं गोमंतक दिसाळ्याचे मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे हाणें सविस्तर म्हायती दिली आनी कशा तरेन ही वीज दर वाड जाता ह्या बद्दल सांगलें. संयुक्त वीज नियम आयोगान गोंयांत वीज दर वाड लागू केलेली आसा ताचेर ते उलयताले. गोंय सरकार वीज तयार करपाक शकना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान लेगीत सांगिल्लें आसा. सरकार सेंट्रलांतल्यान वीज विकती घेता. त्याच बरोबर जो कितें आमी खर्च करता तो खंयसर तरी भरपाकूच जाय. त्या खातीर जी वीज दर वाड केलेली आसा सामान्य गोंयकारांक ती 2% आसा. बेतोडे जंक्शन ते उद्देगीक वसणूक मेरेनच्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्यो वच करप्यांक खूब हांगासर त्रास सोंसचे पडटा. हो रस्तो दुरुस्त करपाच्या कामाची मुजत 8 सप्टेंबराक पुराय जाता. पूण सुमार 12 कोटी 28 लाख रुपयांची निधी रस्तो दुरुस्त करपा खातीर दिल्ली तरी लेगीत ह्या रस्त्याचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्ली आसा. संबंदीत खात्यान ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅक लिस्ट करपाची लेगीत मागणी थळाव्यांनी केला. तशेंच दिवाळीच्या पयलीं हो रस्तो जो आसा तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागला. हो रस्तो दुरुस्त करपाची निमणी तारीख जी आशिल्ली सुमार 12 कोटी 28 लाख रुपयांचो निधी रस्तो दुरुस्त करपा खातीर दिल्लो. 8 सप्टेंबराक ह्या कामाची मुजत सोंपिल्ली. ह्यो वच करप्यांक ह्या रस्त्या वयल्यान खूब त्रास सोंसचे पडटा. मायणा कुडतरे पुलिशेन दवर्ले वाठारांत धाड घालून मोबायल चोरपी रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या चोरदां कडल्यान 15 मोबायल चोरां कडल्यान जप्त केले.
मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चोर खंय मायणा कुडतरे आनी कालांगूट वाठारांतल्यान मोबायल चोरताले आनी कर्नाटकान व्हरून विकताले। ह्या प्रकरणात पुलिशेन दोगांक अटक केली। कर्नाटक शिमोगा वाठारांतलो 21 वर्साचो एकलो तरणाटो आनी तेजें नांव जें आसा तें किरण जी आनी 19 वर्साचो अरुण DC अशें दोगा जाणांचें नांव जावन आसा। दुबावितांचें तें नांव जावन आसा आनी ते दोगूय जाण कर्नाटकांतले अशें कळटा। मायणा कुडतरी आनी कालांगूट वाठारांतल्यान ते मोबायल फोन चोरताले आनी कर्नाटकांत व्हरून विकताले। मायणा कुडतरे पुलिशेन दवर्ले वाठारांत ही धाड घातली आनी मोबायल चोरपी ह्या दोगा चोरट्यांक अटक केले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या म्हटल्यार RSSच्या शतक वार्षिक सुवाळ्या वेळार राष्ट्राक दिल्ल्या तांच्यांनी योगदाना खातीर खासा तयार केल्लो यादिस्तीक टपाल स्टॅम्प आनी नाण्याचें लोकार्पण केलें। हो सुवाळो जो आशिल्लो तो दिल्लींतल्या डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय सेंटरांत जालो आनी हाका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रय होसाबळे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आनी दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लेगीत हजर आशिल्ली। लेह लडाखात फाटीं आंदोलन आनी एक हिंसक वळण घेतिल्ले ते आतां हळू पूर्व पदाचेर येवपाक लागला। लेह लडाख हांगासर कर्फ्यू लेगीत लागिल्लो, तेच्या उपरांत आतां लेह लडाख हांगासर वातावरण जें आसा तें पूर्व पदाचेर येवपाक लागिल्लें आसा। लोक करता करता भायर सरपाकूय लागिल्ले आसा। दुकानांनी तशेंच बाजारांनी लोक खरेदी करपाक वतना दिश्टी पडटात। तशेंच सदच्या कामा खातीर आतां लोक हळू भायर सरपाक लागिल्ले आसा। फाटलो सप्तक भर लेह लडाख हांगासर बंद आशिल्ले, थंय जमाव करपाक लोकांक दिनाशिल्ले। कर्फ्यू लेगीत लागिल्लो, एक हिंसक वातावरण आंदोलन थंय पेटिल्लें, ताच्या उपरांत लोकांक भायर जमपाक लेगीत बंदी घातिल्ली। मात्र आतां लेह लडाखाची स्थिती पूर्व पदाचेर हळू येवपाक लागिल्ल्याचें चित्र दिश्टी पडटा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 4 ऑक्टोबराक गोंयांत येतले। ह्या दिसा श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर सांजेच्या 4 वरांचेर अमित शाह हांच्या हस्तुकीं म्हजें घर ह्या येवजणेचें उक्तावण जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। तशेंच हेर कांय प्रकल्पांचें अमित शाह व्हर्च्युअल पद्दतीन उक्तावण करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। संयुक्त वीज नियामक आयोगान 2025 ते 26 ते 2029 ते 30 या 5 वर्सां खातीर सरासरी 4% वीज दरवाड मंजूर केल्या। JERCन वीज दरवाडीचेर 9 मेक जनसुनावणी घेतिल्ली, पूण ह्या जनसुनावणेक लोकांची वीज दरवाडी खर तांच्यांनी विरोध केल्लो। आराखड्या प्रमाण वीज खात्याचो सद्याचो ट्रान्समिशन आनी वितरण तुतवडो 2.12% आसा। हो तुतवडो 11.60% मेरेन कमी करपाचो उद्देश आसा।